आम्ही प्रत्येक गावागावांनी जात्रा खातीर प्रत्येक गांवांतल्या लोकांक चिंतपाक जाय की हे चड लांब दिवपाचे ना. त्या भुरगीं बाळ वचून तांच्या हिशोबान तेच घाण खातात आनी तितून तेंचे तेल आसता ते एक घाण्यार आसता. तेच वापरता तेच तेल वापरतात. दुसरे हे तेंचे गोबी तेंची दीड काबार जाल्ली आसता ते फक्त ते वापरतात. खाण्याक टेस्ट आसा ताका म्हणून ते आमकां नाकात. म्हणजे तेंचेर लायसन बी काय नासता दिसता. तेंचे लायसन काय ना बिगर लायसना शिवाय ते धंदो करतात. म्हणजे तुम्ही आता 3 वर्सां जाली. हय 3 वर्सां जाली. दिवचल तालुक्यातल्या वन ह्या गावचो श्री सातेरी केळबाई देवस्थानाचो वर्सुकी कालो बुधवारा परंपरे प्रमाण व्हडा भक्तिभावान मनयलो. काल्याच्या फेरयेत गोबी मंचुरियनाचेर देवस्थान समितीन घातिल्ली बंदी अंदू लेगीत पुरायपणान येसस्वी जाली. काल्याच्या फेरयेत गोबीचे स्टॉल घालपाक दिवचेच नात अशी ठाम भुमिका देवस्थान समितीन घेतिल्ल्या अंदू काल्याच्या फेरयेत गोबीचे स्टॉल घालपाचे संबंधीत वेवसायिकांचे यत्न निमाणे मेरेन यशस्वी जावंक पावले ना. ताका लागून अंदू वन गांवच्या काल्याच्या फेरयेत एकूय गोबीचो स्टॉल नदरेक पडूंक ना. 2022 ह्या वर्साच्यान वन गांवांत गोबीचेर बंदी घातिल्ली आसा. देवस्थान समितीच्या कडक भुमिकेक लागून फाटल्या 2 वर्सां प्रमाण अंदू लेगीत गांवांत घातिल्ली गोबीचेर बंदी पुरायपणान येसस्वी जाली. गोबी ही आमची संस्कृती न्हय, तशेंच गोबी तयार करतना निर्माण जावपी अस्वच्छताय हाका लागून आमचो गोबीक विरोध आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.